दिवचलीत भायल्या लोकांची आमकां घाण नाका। कंत्राटदारान कामगारांक हाडचे पयलीं सगळ्यो सुविधा निर्माण करच्यो, नाजाल्यार तांच्यांनी केल्ल्या हळशिकेचो त्रास थळाव्यांक जाता। 2 दिसां भितर उपाय काडात, नाजाल्यार सगळे उद्ध्वस्त करतले म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी। स्वच्छ भारताचे नेम कंत्राटदारांनी पाळचे म्हूण ते उलयल्यात। दिवचलीच्यान RDX गोवा खातीर चंदू मांद्रेकार। गेले 15-20 दीस पळयता हांव की तेच्या पेक्षा चड दीस जाले की हांगा झोपडपट्टी आसा। झोपडपट्टी अशी जाल्या की तितून कितलोसो लोक आहा आनी तो लोक जो आहा तो उगड्याचेर शौच करता। आतां स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत आमी सगळे स्वच्छता राबयता आनी हे लोक हांगा अस्वच्छता मागयता, ताका लागून कितलेशे रोग पसरतात। फाटल्या दिसांनी हांगा आमी बोड्ड्या पळयले की कितले तरी मलेरिया रुग्ण सांपडले। थंय एक बिल्डींग कॉन्ट्रॅक्टर आसलो, तो ती बिल्डिंगेक लागून त्या लोकांक हाडलेले, ताका लागून सगळे कडेन रोगाचो फैलाव जालो। तसोच हांगा हे लागीं जावचो न्हू म्हणून आमी प्रिकॉशन घेवपा खातीर आमी हांकां मातशें सांगताले आमी की तुमी बाबा तुमचो तांचो प्रोविजन करा। आमकां लोक हे जायच, कामगार हे जायच, पूण प्रोविजन जावो तांकां टॉयलेटीक बाबा खंय तरी प्रोविजन करपाचो। आतां ही ल्हान भुरगीं जाय रस्ते देग हाकतात, सगळी घाण करतात, तेन्ना हांव इतलें मागता त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन की तेणी ते तांकां प्रोविजन करचें, संडास बांदून दिवचे, टेम्परवार दिवचे, मागीर व्हरचे। आनी आतां पयशे जाल्यार हे काम जें आहा तें करतात खंय अस्नोडा सायडीक, आनी लोक घाण करता आमच्या गांवांत पंचायत क्षेत्रांत, तेन्ना तेंच्यांनी काडचें अशें हांव मागतां। सरकार आमचे सगळे भारतभर स्वच्छताय करपाचें एक काम चालू आसा, जाल्यार अशे लोक हेंचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे हांगा बेकायदेशीर हांगा वस्ती करून जे हांगासर जे कितें जाय हांकां ज्यो सुविधा जाय, हांकां ज्यो कितें फॅसिलिटी जायो हें कितें न करता हें सगळें हांगा चल्लेलें आसा। तशेंच आमी हेजी जे हे आसा जावं कारापूर पंचायत सरपंच हांकां आमी एक निवेदन सादर केलें आमच्या संघटने मार्फत, आनी सरपंचान त्या नंतर खूब 10 दिसां मेरेन खूब तांकां कॉन्ट्रॅक्टराक आपयलो, कितें केलें सगळें सांगलें तुमी संडासाचें प्रयोजन करा, कितें करा। तो कॉन्ट्रॅक्टर तें आपूण प्रयोजन करता, हें करता तें करता हें आमकां उत्तरां सांगलीं। पुणून हे 2 दिसांनी जर हेंच्यांनी हें हांगाचें काडलें ना जायत, आमी पुलिशेनूय सांगलां आयज आयतार आसा, फाल्यां सोमार आसा, सोमारा मेरेन जर हें हांगाचें खाली केलें ना जायत जाल्यार आमी हांगासर म्हणटा ते धडक मोर्चा दिवन हे हांगाचें सगळें आमी उद्ध्वस्त करतले। पुलिशेक घेवन आमी पुलिशेक लेटर दितले, जालें जाल्यार आमी कलेक्टराकूय दितले। आनी हे हांगासर हें कितें चल्लेलें आसा, हें जें कितें घाण चल्लेली आसा हेज्या पासून लोकांक आमी एक मुक्तता दितले।